देवाचें शुभ वर्तमान. आयकात, लांगड्या मोदे मेंढरां कशी हांव तुमकां धाडटां. देखून सोरपा पोरी चतूर तरी पारव्या पोरी सादी जायात. मनशां थंय शिडूक रावात. ती तुमकां धरून दोन सोबेंत व्हरतली आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेरमोन मारतली. म्हजे पासत अधिकाऱ्या आनी राजा मुखार तांच्या आनी ओन भावार्थ्यांच्या फुड्यांत तुमकां गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतली. पूण तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें हाचो हुस्को धरूं नाकात. ते घडयेर तुमी कितें उलोवचें तें देव तुमकां कळयतलो. कित्याक उलयतलीं ती तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उद्देशी उलयतलो. जिवेशी मारूंक भावा भयणीक आनी आवय बापूय पुता धुवांक लावन दितली. भुरगीं आवय बापायचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतली. म्हज्या नांवान सगलो लोक तुमकां दुयेंस करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत थीर रावतीत तीच थारोन जोडटली. एका नोगरान तुमकां दुमालो दितीत जाल्यार दुसऱ्या नोगरान पळून वचात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, मनशाचो पूत येवचे फुडें इस्रायलाची नोगरां तुमी भोंवून सोंपोवची नात. देवाचें उतर हें.